with great expectation because it's a rare opportunity. So in the history of our country, getting in my life I'm getting an opportunity to perform this. I'm very happy. बाळगोबा म्हणपाचो योग आज येता ही खूब बरी गजाल आसा. गोंयच्या बऱ्याचशा लोकांक आमी ट्रेनींतल्यान वेवस्था महाकुंभाक वचपाची केली. ताज्या उपरांत आज म्हजे बरोबर कॅबिनेट कलिग्स आनी बाकीचे सगळे जाण महाकुंभाक वता. आमच्या खातीर खरेंच जायची परवडीच आसा. हांव मिनिस्टर डेमोक्रेटिक आनी आजुनी बी एक ट्रेन वतली आजुनी त्या खातीर प्रयत्न करता आनी ते सगळ्या सनातनीचे सगळ्यांचे स्वाभिमानाचो आनी त्या खातीर एक वचपाक मेळप ही एक सगळ्यांक परवणीच. इतेचे वेळाचेर दर्शन आसतलें, देवदर्शन आसतलें, हें सगळ्या हातूंतल्यान एक घेवप गोंयकारांक परवणी. जे सगळे तरेतरेचे लोक, सगळे धर्माचे लोक आख्खे वर्ल्डासून थिंगा येता. इतले फॉरेनर सुद्दां आयला. हें कितें दाखयता? थिंगा कितें देवाची इतली भक्ती आहा आनी थिंगा इतलो तो हांव म्हणटा देवाची शक्ती आहा की सगळ्यांकूच थिंगा ओडून घेता. म्हणून इतले लोक क्रोरांनी थिंगा येता. तशेंच महाकुंभ मेळावो हो जो इतल्या तेंपाचो जो तप जो आसता तो तप आमकां पळोवपाक मेळटा. हें आमच्या आमी भाग्यशाली. वेगवेगळे मागणी करून आनी जाता इतले म्हणजे गर्दी इतली आसा आनी लोकांची इच्छा इतली प्रबळ आसा तांकां वचन दिसता पूर्ण तांचीय जावची ते वचूंक शकना तांच्याय खातीर हें करता. ही एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हे म्हाका दिसता कितलेशे वर्सांनी हो खूब मेळा येयलेलो आसा आनी तेज्या लागून ही ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमकां थंयसर वचोन थंयसर एक देवाचें दर्शन घेवपाक एक व्हडलें एचिवमेंट अशें म्हाका दिसता.